तुवें थारावो घेवंक जाय की तूं दर एक भाग तुज्या जिविताचो देवाक भेटयतलो म्हूण. आतां हें पळय, देवाक तुजें तोंड, तुजी चिंतना, तुजे कान, तूं कितें आयकोंक तयार आसा पळय तें, तुजे दोळे, तूं कितें पळोवंक तयार आसा, तुजो दिविर्तीमेन, तुजें सामाजीक जिवीत, तुजी इश्टागत, तुजें न्हेसप, तुज्यो रुची, दुडू, गरज आमी आनीक पवित्रतायेन थान वळोंक. आनी खरी पवित्रताय कायद्यान न्हय, ताची सोजमणी न्हय तुज्यान कांय करी नेजो म्हूण, ताची सोजमणी तुज्यान आनंद करी नेजो. क्रिस्त सवे आमकां जायतें मेकलेपण मेळटा, सुंदर सोबीत मेकलेपण. पावलून म्हटल्यार सगल्यो वस्तू म्हाका करूंक दिल्यात, पूण सगल्यो वस्तू हांवें करूंक बरें न्हय. देवान आमकां पसंतीचें मेकलेपण दिलां. आनी जायत्यो वस्तू आसात तुज्यान करून सुटो येता आनी ते तुका इफेनान धाडचे ना, पूण तुका एक जोयतीवंत जिवीत हांगा जिवंक आडायतलें. आतां तुमी म्हाका आयकलां, हांव तें परत म्हणटा, जायत्यो वस्तू तुज्यान करूं येतात आनी त्यो तुका इफेनान धाडच्यो नात, पूण तुजे घोवायेक मार लागतलो. घडयेक तूं देवाच्या उपयोगाचें आसचें ना, कित्याक ताणें म्हटलां आमी देवाच्या उपयोगाचें आयदनां जावंक जाय. आनी देवाक काम करूंक देवान आमकां नेमूंक जाय आनी त्यो कुडीक नेमिना. माकडाचें तेल केदींच कुडीचेर घालूंक ना. स्वताक भेटयतात हें म्हणोंक चड सोंपें, म्हज्यान आतांच थांबोन भेटोवपाचें मागणें करूं येता. आनी हांगा लोक विडीर वयर बोबो मारतली आनी ताचेर हात दवरतली, ताचे तकलेक एकूय केंस ना आनी सगळ्याक जमनी न्हिदूं येतली. म्हणजे तें फकत तूं घरा वेतली चिंतून वोटपण आसलें. बरें, हांव तुका सांगता, म्हाका वोटपण खंय पळोवंक जाय, तुज्या घरांनी. म्हाका तें पळोवंक जाय तुमी घरा वेतर आनी तूं तें थंय वेततोस. आमेन. तुमी कांय जाणां आतांच जाणो खेरीत भाग जे तुका आडकोली हाडटात, जे देवाक मानो ना. देवान आदींच ताचे विशीं फुडो केल्लो आसा. आतां तो फकत इतलेंच करता, ताणें म्हाका फकत आनीक एक सिद्ध करपाक धाडलां. तुमकां दुसरें मेलोंक ना अशें न्हय, पूण हांव हांगा आसा तुका फकत आनीक एक सिद्ध करपाक. तुमकां आमचें नेम पाळप शिकोना कीन उणें आसा. कितले पावटी आमी दुस्मानाक बोगोस वो निरोप आयकोंक जाय आनी तो पाळच्या आदीं. हांगा आमे म्हणोंक वोदीक सोंपें न्हय घरा वचोन हांवें तें केल्यार, पूण हांव सोत मानता तुका आयज राती निरोप मेवतलो आनी तुमी शिकतल्यात कोबार करूंक जें तुमी सुरू केलां तें. बायबलीन कांय बरें उदाहरण आसात. पयले सुवातेर हेब्रावांक चॅप्टर 6 वर्सीस 10 and 11. बायबल म्हणटा की देवाची खोशी आमी सगळी वाट चलोंक, तुमची उर्बा थीर सांबाळूंक तुमचे मोडल्या सोन एकल्यान तीच मेहनत घेवची आनी सगळी वाट तुमी चलोंक. पळय, आमी सुरू करतात, पूण खंय तरी मोदेंच आमी सोदतात की आमकां आनंद मेळत जेन्ना आमची सपनां शेकी पुरी जातली. एक बायल एक पावटी आल्ताराशी आयले न्ही, मागणें करूंक म्हाका मागलें तिचें वजन उणें जावंक. आनी हांव तिका हात लायता म्हणसर तिचें एक दिसणें आयलें आनी हांवें पळयलें की ती एक थारावो घेताली न्ही सुरू करी आनी मागीर ती वळोन परत वेताली आनी ती आनी खंय मागणें मागताली आनी मागीर तिकाय बुलोवन सुरू करी आनी उपरांत ती सोडून परत वेताली आनी परत आनी खंय मागण्याक रावो. आनी हे परी तिणें वर्सां सारलीं. चल आतां कोणा लागीं उलयता. हांवें विचारलां कोणा लागीं उलयता. आतां पळय, हांगा मातशें आगोड जाता आनी हे सुवातेर तुवें वचोंक जाय.
मागीर तुज्या जैतिवंत जावन दुसऱ्या वाटेन भायर सरो येता आनी उपकार करून उगडास तर हें तुवें स्वता केदींच करूंक फावना. खंयचोच मनीस जो देवाक म्हणटा हांव सगळी वाट तुज्या वांगडा वेतलो, म्हाका जाय तुका सांगोंक म्हणजे तो इसपा भायर वेता. तुजा न्हय केन्ना म्हाका गमता देवान म्हाका जें कोत्ता तें करूंक मागलां म्हूण जेन्ना हांव हांगा भायर सोदतां. म्हाका तें आदी गमना. सो तूं रावताय तुका सारकी वोस गमते न्ही म्हूण तूं सारकी वोस करच्या आदी. ते भाशेन चलोना. तुजा न्ही बायबल लोकांनी बरला जे सगळी वाट देवा बरोबर प्रवास करी. थोडे आसात जाची तूं खबर वाचता आनी मागीर कितें घडटा आनी ती नाच जातात आनी ताची खबर आनीक आसना. पूण हॅना एक उदाहरण, एक अस्तोरी जिका कोर्ब सांगलूंक जाय नासलें आनी तिणें मागणें केलें आनी देवान तिका एक भुरगें दिवचें म्हूण. आनी तिणें देवाक म्हटलें तूं म्हजेर आशिर्वाद घालून म्हाका भुरगें दीत जाल्यार हांव तें तुका परत दितलें आनी हांव तुका भास दिता तो तुजी सेवा कोत्तलो सगळे दीस ताच्या जिविताचे. आतां जेन्ना तिणें आपले भुरगे देवाक परत दिले ते आमचे पोरी भुरग्याक देवाक भेटयतात तशें न्हय आनी मागीर तांकां घरा वतात आनी तरी आमकां जाय तें कोत्ता. म्हणजे जेन्ना तिणें थारायलें आपले भुरगे देवाक दिवंक म्हणजे तिणें दूद दिवपाचें ताका बंद करतोच तिणें ताका देव टेंपलान व्हरोंक जाय आसलें आनी थंयसर उरलेलें जिवीत जियेतालें यादनीक सेवेंत. आनी सोबीत दिसता तें वाचतोच कशी ती रावली ताका दूद दिसर आनी ज्या दिसा ताका तिणें व्हरोंक जाय आसलो ती गेली आनी प्रोवेदा लागीं उलोयली आनी तिणें म्हटलें हांव ती बायल जी आल्तार अशी उबी आसली आनी मागलें की देवान म्हाका एक भुरगें दिवचें म्हूण आनी हांवें बसयल्या परमोणें हांव आयल्या ताका परत तुका दिवच्याक तुका परत. सर लोकांन दिलेली भास पाळिल्ली तर आपले दिल्लें उतर दवरलेलें तर आयच्या संवसारांत आमकां प्रमाणीकपण जाय. आमकां जाय लोक जी म्हणटलीं ती कितें कोत्तात तें आनी कोत्तेलीं ताणें म्हटलां पळय तें. आनी आयज आमच्या समाजान हातूंत खुबूच उणेपण आसलेलें दिसता. आनी म्हाका तुका सांगो दी ही गोश्ट पातकी बदलपाक ना. जर कोणी संवसारान जागृताय हाडटलो आमी हाडूंक जाय. आमी थंयसर भायर वचोन पोरसोलीत उजवाडाची नखेत्रां आनी लोकलोकीत दिवेक ह्या कलोकी संवसारान जावंक जाय. आमी दर एका मनशाक जो आपल्याक क्रिस्तांव म्हणटा ताका फोर्सार करूंक जाय. आमचे समाजान जेवन जिवंक सुरू करूंक थंय अंतर कोत्तलो. लोक आमी कितें म्हणटात ताचेर तितलें लक्ष दवरिनात पूण आमी कितें कोत्तात ताचेर मात लक्ष दवरतात. पळोवया इतिहास 5. कोणाक पूण आयज रात्री भितर कितें उत्सांबोलाय दिसता. खरेपणी हांव इतिहास 4 हातून घेता निमाणे 2 श्लोक. थंय म्हटलां अशें जुजे नांवाचो सायप्रसाचो एक लेवीट आसलो. मोलान दवरात आतां सायप्रस आमचें एक ऑफिस आसा. खरेपणी थंय थान आमी मिडल इस्ट आक वितरायतात थंय तान तो जुजे सायप्रसाचो एक लेवीट आसलो. ताका धर्मदूतांनी बार्नबस म्हणजे धीर दिवपी म्हूण नांव घातलेलो. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो तो ताणें विकलो आनी विक्रेचो दूद हाडून धर्मदूताच्या पांयाशी दवरलो. आतां तुसांनी हांव नकलो गुडयेक जेन्ना गुडयेक ताणें तें करतूच लोकांन अशें म्हटलें ओ तें व्हड जोसे तूं एक व्हड मनीस हालेलुया बरें. मागीर एननायस आनी सफरा पळोवन कितें चलता तें ताणें म्हटलें ओ आमचे लागीं एक भाट आसा आमी तें विकून दुडू दितलीं. तुजा न्हय आमी केन्नाय तोंडान बसयता पूण तें देवान आमच्या काळजान पासून घालूंक ना. आनी तुजा न्हय हांव सोत मानता आमी भास दिल्यार पासून जेन्ना आमी आमचें तोंड बंद दवरूंक जाय आसलें देवाक जाय आमी आमचें उतर लागलेलें. आनी न्हय तर इतलें पूण तुका करूंक केल्लें परत वचोन म्हणूंक तुजा न्हय कितें हांव सैबांतान उलयतालें हांवें देवान मातशीं उलोवंक ना आनी मागणें करूंक जाय आनी म्हाका सुटका दी. पूण चड करूंक आमकां दोनूय करपाक नाका आमी तें किकोन कोत्ता. आनी तेन्ना तें बरेंशें दिसना. पूण अनायास नांवाचो एक मनीस आनी ताचे बायलेन सफेरा बेडी आसून ताणें आपल्या भाटाचो एक कुडको विकलो आनी वांटो लिपोवन दवरलो आनी उरलेलो वांटो
दोन दुताच्या पांय आशी दवरलो आनी मागीर पेद्रून म्हणलें, अननायास सोयतानाक तुज्या काळजान कित्याक कितलो रिगूंक दिलाय? पयले आमी आमचें उतर दवरिना जातो जाचे कारण देंवचारान आमचें कालीस कितें पूण भरलां. की विक्रेच्या दुर्वांचो एक वांटो लिपोवन दवरून पवित्र आत्म्याक फोट मारूंक पोलाय, लिपोवन दवरूंक आनी तुका जाय तसो उजार करूंक, जमीन विकून जे पयशे तुका मेवलात ते भायट विकचे आदीं ते तुजेंच आसले तशें ते विकल्या उपरांत पासून विक्रेचो दुडूय तुजोच न्हय? असली खोटी कोणी तुज्या काळजान कशी म्हूण येवजून आयली? तर ताणें म्हणूंक गरज नासली हांव सगळें दितलो, ताच्यान तें विकूंक म्हणूंक जातालें हांव ताचो एक भाग दितलो. हांगा पुरो संदेश उतर ना राखपाचेर आटापला. पुरो निरोप हांगा न्हय तुवें कोत्ता म्हटलें तें करूंक, पूण तुवें सुरू केलें तें काबार करूंक ना. तुका कशें पुटवलें असली घडणी आदारूंक? तुवें फोट मारल्या ती मनशाक न्हय, पूण तुवें जी फोट मारल्या ती तुवें देवाक मागल्या. Verse 5. ही उतरां आयकना फुडें अननायास भूंय पडलो आनी मेलो. तूं जाणो हें खरेंच गंभीर. आतां थोडो वैत म्हजे लागीं राव, हांव तुका कितें दाखयतां. तो भूंय पडोन मेलो आनी हें आयकलां तितल्याचेरूय भिरांत आयली. Verse 6 उपरांत कांय तोणाटे आयले, ताचे प्रेत एके ओलीन रेवोडलें भायर व्हेलें आनी पुरलें 3 वरां उपरांत ताची भायर आयली. पूण कितें काट घडलें ताची खबर नासतना पेद्रून तिका विचारलें, म्हाका सांग, इतल्याच मोलाक तुवें जमीन विकल्या? तिणें जाबाब दिलो, वय तितल्याकूच. तेन्ना पेद्रून तिका म्हणलें, सोम्याच्या आत्म्याच्या परिक्षा करूंक कशें म्हूण तुमी दोगांयनी कबलात केली? पोले, तुज्या घोवाक पूर्ण आयल्यात, ताचे पांय दाराच्या उंबराचेर आसात आनी ते तुकाय वत्तेले, थंयच ती पोरोन मेली. आतां एक निरोप आयज राती उमेद दिवपी न्हय? आनी फकत चिंत, हें संपत आयलें आनी म्हज्यान तुका घरा धाडूंक येता वय चिंतना घेवन. तेन्ना तोन्ना ते भितर आयले आनी ती तांकां मेलेली पळयली आनी तिका भायर व्हेली आनी तिका कुशीक ताणें पुरली. आतां हें पळय, ही खबर आयकूंक आख्खे पवित्र सभेचेर आनी हेरा सगळ्याचेर व्हड भिरांत आयली. पोरचे मदें धर्मदुतांनी खूब खुनां आनी अजापां केलीं. ती सगळीं एका मनान सोलोमनाच्या तरांगेतांनी एकठांय जालीं. आतां तुमी पळयलां, अननायास आनी सफिरा सकल पडून मेलीं फोट मारून. पूण तुमी हेंवूय पळयलां की व्हड विजमिता पवित्र सभेन घडटली आनी दर दिसा हजारांनी लोक पवित्र सभेन भितर सोदतालो. आतां आमी चिंतात ती अजापां खंय गेली काय? चला, तुमी सगळीं बरींच हुशार आसात. तर घडयेक आमी पवित्रतायेन व्हडा अंकान परत येवंक गरज आनी थोडी भोव भिरांत आनी मान आमची थाय आसोंक. देव आनी हांव गेल्या सुमाराक हाचे वयर उलयतालीं आनी आमकां दोगांकूय दिसलें की मातशें दिलोटपण चलना म्हूण आमचे इगोर्जेन देव आमचो इश्ट आनी आमचो आमीग, पूण तो सर्वेस्पर देव, एक पवित्र देव, एक प्रमाणीक देव, एक नितीचो देव. आनी आमकां केदींच देवाची वायट भिरांत आसूंक फावना. पूण आमी जाणूंक जाय, देव म्हणटा तें तो कोत्ता. आनी देवाची पवित्र रेस्पेदाची प्रमाणीक भिरांत आसूंक वायट न्हय. आनी ती आसतूच वस्तू बदलतल्यो. आमचे थोडे वायट वागप जें आसा, तूं जाणय, एक कोणाची भावना दाखोवंक न्हय वा कोणाक लोजेक घालूंक. पूण हांव म्हणटा, सर्वीस सोंपल्या उपरांत जेन्ना पॅस्टर आल्ताराशी आपयता, लोकांक आपलो जीव दोन्याक भेटोवंक आनी एकूच वस्त जी लोकांच्या मनान आसा ती बिल्डिंगांतली भायर सरोंक आनी आपलें मोटर पाकीत जागांतल्यान भायर काडूंक तांचे हॅमबर्गर मेवच्याक. म्हणजे खरेंच आमी तितले उटावले आसात की आमी पवित्र आत्म्याक ओकमान करूंक जाय आनी घडये कोणाचे मदें येवंक जो सांडला आनी इफेनान वेता आनी पवित्र आत्मो ताका साल्वार करूंक सोदता?
आमकां तसल्यो वस्तू सांगपाच्यो गरज ना, कित्याक दर मनीस जो तें कोत्ता जाणें खरेंच पुनो जोलूम घेतला, जाणो ताच्या भितर ती उठ्ठोस तें वायट. तुम्ही जाणा जुझे नावाचो एक मनीस आसलो आनी ताणें आपल्या भावात आनी मन दान सोडूंक ना सगळ्या त्रासान आनी कोश दोगांनी. आनी इजिप्टाच्या पुऱ्या राष्ट्रान तो दुसरो मुखेली जालो. म्हाका तुका सांगो दी, पागार दीस येतलो, पागाराचो दीस येतलो. आनी जेन्ना देवाच्या पागाराचो दीस येता, एस्तराची स्वताची येवजण आसली. ते एक तरणाटे चेडूं आसले आनी हांव नकलो ताची येवजण कितें ती. पूण जेरुल ती राजाच्या पालासीन जानान खाण्यान भाग घेवपाची नासली. ताका ताचो जीव रिस्कार घालूंक सांगलें, पूण ताणें आपल्या भेटवयलेलें म्हूण एक पूर्ण राष्ट्र साल्वार जालें. तुका खबर ना देवान तुजे विशीं कितें करूं येता तें. आतां ह्या थोड्याशा वेळान जो आतां उरला, म्हाका जाय तुमचे लागीं उलोवंक एक पूर्ण करपाचो भागा विशीं, आनी तो तुजें व्हडपण देवाक सोपून करूंक. तूं जाणाय आमचें व्हडपण म्हणजे लोक आमचें कितें चिंतता तें, तो ताचो मोत. आनी आमी खूब मोत दितात लोकांच्या चिंतनांक. तें एक म्हणून येता एक पिडा आमच्या समाजान, आनी सगळ्यांक जाय तांकां लोकांक आवडलेली. हाचो मातूय दुबाव ना. म्हज्यान तुका सांगो येता, सगळींच आवडपाक नात. तूं कितें कर, सगळ्याकूच तुजो हेअर कट आवडचो ना, सगळ्याकूच तुजे नवे कपडे आवडचे ना, सगळे मोटर आवडचे ना, सगळ्याकूच तुजें व्यक्तित्व आवडचें ना, म्हणजे तूं सगळ्यांकूच आवडचो ना. देवाक आमकां जायत्यांच आवडटात, पूण सगळ्यांकूच न्हय. आनी तुवें शिकोंक जाय जिवितान थोडी नाकार्णी अनुभवंक, आनी तरी ती कुशीन काडून देवा सांगाता वचोंक. देवा सांगाता. आतां हांव एक पुस्तक वाचता A.W. टोझराचो. पळय, ताणें हो पुस्तक 7 वर्सां फाटलीं बरयला. म्हणटच तेन्ना तांकां इगोर्जेन होच प्रस्न आसलो. आनी ताणें म्हटलें, आमचे इगोर्जेन आतां कितें आसा तें व्हड मान दिवपाचें, तरी ताचें मोदें क्रिस्तांवांक चड करून संवसारान रेस्पेद मान दिना. आनी आमी दिवंक जाय. तांकां नाका आमचे भाशेन जावंक ओ आमचे भाशेन जावंक, तांणी रेस्पेद दिवंक जाय. आनी एकूच वाद तांणी करूंक, आमी जियेतीन जिवीत जें आमी म्हणटात आमी सोट मानता. आमी जियोंक जाय जिवीत जें आमी म्हणटात आमी सोट मानता म्हूण. तुजो न्हय शीस पावलून गॅलेस्करांक म्हटला वानटेन हातून, जर हांवें लोकांचे आवडीचो जावंक तोजवीत केल्ली तर हांव ह्या वेळार दोनी जेजू क्रिस्ताचो शीस जावपी न्हय. तुका खबर आसा, लोकां मदें फांग जोडूंक तोजवीत करप, सर्गत धरूंक तोजवीत करूंक, चोरूंक जाता देवाची येवजण तुज्या जिवितांतली. हें तूं जाणूय. म्हाका खात्री आसा नोहान आपलो मात रेस्पेद सांडचो पडलो तें आग बांदूंक. तुका कशें दिसता? म्हाका दिसता ना एब्रामाक बरो मान आसलो म्हूण जेन्ना ताणें आपल्या पुऱ्या कुटुंबाक पाट केली आनी सगळो जे तो जाणो आसलो आनी गेलो आनी म्हणलें देव म्हाका आपयता. वय एब्रामाक तूं खंय वेताय? हांव नकलो. देवान फकत म्हटलो वच आनी हांव दाखयता. कित्याक तूं पिश्या? चलात. जेजूकय बरो मान नासलो, पूण बायबल म्हणटा फिलिपकारांक 2:7 ताणें आपल्याक मान मागूंक ना. तो नीट मुखार गेलो आनी आपली वावर सुरू केलो. ताचे भाव चिंताले तो एक पिसो म्हूण. लोक चिंती तो पिसो म्हूण, पूण तो थीर रावलो काम करीत. हांव नकलो तुमकां कशें सांगचें हांवें कितें भोगलां जेन्ना देवान म्हाका आपयलां तें. सुमार 35 वर्सां फाटीं तो वेळ आगोड आनी म्हाका एकसुरो आसलो. आनी सुमार 2 सुमाना फाटीं हांवें देवाक म्हणलें, तूं जाणय हांव फकत म्हाका खबरूच ना कशी हांव खंय आसली आनी खंय पावली ती. हांव नकलो म्हजे विरूद आयले तितल्याचेरूय हांवें कशें जोयत वेलें तें. फकत एक वस्त पावटीक हांवें देवान थाय दवरली आनी एक वस्त म्हाका गमली. आतां म्हाका सांगो दी, एक वस्त म्हाका गमली म्हणजे हांव म्हणत रावली हांव सोदची ना.
म्हणजे सोडून दिल्या पोरी ते की म्हज्यान म्हजे तोकलेन घेवंक पासून जायना. हांव सोदची ना, हांव सांडची ना. आनी असो देवान म्हाका जायती कुरपा दिली. चेरूल ती नासली तर हांव हांगा आसपाची न्हय. पूण हांव तुका इतलेंच सांगता की कोणाच्यान सोदूंक जाता. तें करूंक देण्याचें गरज ना वा कसलोच आदार देवाचो कोणाच्यान सोडूंक जाता. तर फुडले पावटी तूं म्हणटाय बरें हांव सोडून दिता, तुवें वोलोन तुकाच बोंकार खोट मारूंक जाय. कित्याक तें तुवें केन्नाच करूंक फावना. सो तुका आनी कसलीच गोवायकी ना ही पूण आसूंक जाय. हांव आजून हांगा आसा. आमेन. हांव आजून हांगा आसा. देवचारान म्हजेर कितेंय आडयल्यार परवा ना, हांव हांगाच आसतलीं. आनी हांव तुका हें सांगता, ओदीक बरें देव म्हजो इश्ट आसल्यार आनी न्हय 1000 वर्दे भाजलेले दोंगी फोटकिरे लुच्चे जे चिंतात म्हाका ताब्यान दवरूंक ते म्हजे इश्ट जातले म्हूण म्हाका फसोन आनी तांकां जाय तें हांव कोत्तेली म्हूण. म्हजो मोग कर, हांव आसा तशी वो म्हजो मोग करूंकूच चिंती नाका. आमेन. म्हाका दिसता आयज हांव अभ्यास करतना देवान म्हाका दाखयलें की ही मुख्य वस्त हांवें सुटावी करूंक जाय म्हूण आयज राती. तुमी कांय जाणां केदींच कोबार करूंक पावची ना जे देवाक तुका जाय कोबार केल्लें, जर तुवें व्हडपण आल्तारात दवरिनाय तर. आतां म्हज्यान तुका आतांच सांगो येता की म्हजें ताय सायमात आसोंक हांगा चड सोंपें. पूण तुजी परिक्षा घेतली. कसले वस्तूंक मोल आसा ताची परिक्षा घेवंक जाय. आतां म्हाका सांगो दी, देव आमची परिक्षा घेता आनी पळयता आमी नितोल भांगार जावन भायर सरोंक. आतां म्हजें आयकात, तूं देवाक तुका करूंक दिलां तें सोंपोवचें ना, सो तूं चड लोकांच्या चिंताक. तूं सदांच तुजे निर्णय बदलीत रावतलो तांकां खोशी करच्याक, ना तर ती चिंतूंक खोरी की तूं सारको वो पिसो. तूं जाणय तुमी कितलीं जाणां कबूल करतात जो लोक कितें चिंता ताचेर आमचो चडूच इकलो आसा. आनी हांव जाणा तो एक व्हड प्रश्न. आनी म्हज्यान मिनिस्ट्रीन म्हजें पाटलें वीट पळोवन म्हाका आतां ठावें जालां की दर एक पावटी देव म्हज्या जिवितान कितें पूण व्हड वस्त करूंक सोदी, जशें तो म्हाका मिनिस्ट्रीन आपयतना. तूं सोत मानपाक ना म्हाका कसले अकमान मेळ्ळे तो बायबल हांव म्हज्या घरान शिकयतना. म्हणजे सोत मानूंक जायना अशें दिसो इफेन आसले सगळे देंवचार भायर आयल्यात. आनी तूं जाणाय दुस्मान मनशा वरवीं वावुरता आनी केन्नाय देवस्पणी मनशा वो तशी ती आसात अशें दिसता. पूण हे आमी दुसऱ्यांक जायत्यांक बोट दाखोवच्या आदी आमी उगडास दवरूंक जाय आमी तें कोत्ता. आमेन. आनी ती नाका न्ही म्हाका चड दुखीची जाली, चड दुखीची. आनी म्हाका उगडास आसा एक दीस जेन्ना हांव सुमार 30 वर्सांची आसतना आनी देवान म्हाका उर्बेन भरलेलें प्रवचन दिवंक आपयलें. आनी हांव एक शिकोवणेची सीडी आयकतालीं प्रमाणीकपणाचेर. आनी हांव सगळींच उमेदीन आसलीं. देवान थंय हांव लागीं आसतना हीच चिंतना म्हज्यान म्हाका खोशी करी, कित्याक जिवीतभर अपराध लॉस आनी नाका निसारल्यान. आनी वो सगळो लोक आमचेर विरुद्ध आसलो, आमचे इश्ट आमकां नाकात्ताले आनी म्हाका हांसताले आनी सांगताले हांव पिशी म्हूण आनी तूं कोण म्हूण चिंताय आनी असल्यो वस्तू. तोच बीत कोता धरून हें ल्हान सोपन आनी वीज सुरवातेक सोपन आनी वीज कांय नको आसलीं. कुरीक हांव म्हाकाच पिशें म्हूण सोसमतालें, अपेक्षा दरी न्हय म्हूण. आनी म्हाका उगडास आसा कुजनाचे जमनीर हांव दिमयेर आसलीं आनी प्रामाणीकपणाची शिकोवन म्हज्या हातान आसली. आनी हांवें म्हटलें देवा म्हाका हाची पुरी सोजमनी मेवना, पूण हांव जाणो तूं म्हज्या जिवितान कितें करूंक तोच बीत कोत्ताय. आनी जर म्हाका इश्ट आसात तितले सोडून गेल्यार आनी सगळीं चिंतात हांव खरेंच पिशी म्हूण हांव तुजोच पाटलांव
कोत्तेली. आनी म्हाका तें म्हज्या जिवितान जायतेच पावटी करचें पडलें. गोडेक 4 पावटी ज्यो खरेंच 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 म्हाका म्हत्वाच्यो आसल्यो, जुंय म्हाका व्हड नाकारणी मेवली लोकां कडच्यान, जी हांव म्हजें इश्ट म्हूण सोजमतालीं. तूं जाणी दूख भोगता जेन्ना तूं चिंताय लोक तुजो इश्ट म्हूण आनी मागीर तुका गमता ती न्हय. ती गोडेक संवसारान ती व्हडांतली दूख जातली. पूण हांव आजून हांगा आसां. आमेन. आनी हांव वचपाची ना. हालेलुया. कित्याक म्हाका जाय हांगा सोंग तुमकां उमेद दिवंक की जर तुवें देवा थंय पुरी वाट प्रवास केल्यार तुका पगाराचो दीस मेवतलो जो पळोवन तूं ओजापतली. बरें, हांव मागता आयचो निरोप तुका उत्तेजन दितलो म्हूण कबार करूंक तुवें सुरू केलां तें. तुजो न्हय कितें सुरू करूंक चड सोंपें, पूण खूब शक्ती जाय तें कबार करूंक. बरो दीस तुमकां हांव येता. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रींत तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रींताक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.